होगा। देखो रास्ते पे जब गाड़ी जाती है, गाड़ी किसी को भी ठोकी जा सकती है। ट्रांसपोर्ट लेन होता ही है। तो मुझे पूछने का है कि अभी आपने जो इधर का जो स्टाफ, जो इधर का जो कंफर्म स्टाफ है, जो प्राइवेट गाड़ी पे चढ़ा दिया है, आपको उसकी अथॉरिटी किसने दी? आपको उसकी अथॉरिटी नहीं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट, वो गवर्नमेंट सर्वेंट वो है। बस चढ़ाने के लिए तेरे पास कुछ तो रहना मांगता है। आपको अथॉरिटी जिसने दी उसका हमको नाम बता दो। बहुत बंदा लोग ऐसी भाषा मत बोलो हमारे साथ। मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना। नहीं, सुनिए, आपके पास कोई ईमेल है, कोई ऑर्डर आया है, पेपर है, ब्लैक एंड व्हाइट? आप हमको यही बता दो कि यहाँ का Black and white कंफर्म पेपर है आपके पास? यहाँ का कंफर्म स्टाफ आप अपने प्राइवेट गाड़ी पे जो बात सुनिए, वो लोग आया लेके जा रहे नहीं, नहीं, आप आप- ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कदम में आप इंचार्ज हो ना, आप इंचार्ज हो आप ना। इधर का इंचार्ज है। आप इंचार्ज कदम्बा ने क्या? कदम्बा ने क्या? वो लोग बंदा आके लेके जा रहे कदम्बा का ड्राइवर आके लेके जा वो रहे। चेयरमैन ने दिया तेरे को अथॉरिटी, चेयरमैन ने दिया, मेरे को उल्लास कोई ने दिया। नहीं आपका कंपनी से कुछ है आपके पास? मेरे पास कुछ नहीं। कुछ नहीं है। दो तो मिनट अगर इसमें ये पता चलता है, अगर किसी को भी कुछ हुआ अनफॉर्चुनेटली, किसको बोले तो? ड्राइवर रोड पे को लेके जा, तो आप जिम्मेदार तो होगे। आप जिम्मेदार रहेगा उसका। आपका कंपनी आम्ही सद्याक आहात केटीसी डेपो, जो मडगांव आहा केटीसीच्या डेपोक आहात, आनी हे फाटल्यान सगळे पळोवपाक गेल्यार तुमच्या सगळे आमचे गोंयकार जे डेपो केटीसीचे ईव्ही बसी चलोवपाचे हे आमचे गोंयकार भाव आयज उबी आहात फाटल्यान. कसलो कारण आहा म्हणून ते उबे रावलो आहात. आनी हे कांयच गोंयकाराक नवें अशें कांय ना. दर दिसाक असली गोश्टी जातातच. कोण हिंग स्ट्रायक करता, कोण ते कोणतरी स्ट्रायक करता. दर दिसाक गोंयच्या भुंयेचेर स्ट्रायक जाल्लो आहा आनी दर दिसाक गोंयचे हे पुताक आयज कास्तीक जाल्लो आहा. फकत ना हे सरकारा लागून. सो आयचे हे केटीसीच्या डेपोक आयज सगळे भाव आमचे स्ट्रायक करतात. सो ते कसली कारणां स्ट्रायक आनी तेजे किती ग्रिवियन्सीस आहात पयलीं आमी तेंचे तोंडांतल्यान आयकया. ते कसली कारणां आयज हिंग उबी आहात ते. बाब तुमी सांगचे, तुमी तोंडांतल्यान किती आहात तुमचे आमी ग्रिवियन्स? आतां कामां येयल्या 2-2.5 वर्सां जालीं. तेणी आमकां इन्क्रिमेंट करता म्हणलो सॅलरीचो, ते कांय केलें ना तेणी. बोनस म्हणलो तोय दिलो ना. आनी आतां 2.5 वर्सां जालीं हांव एक शेड घालून काम करता तेंगे हेजो कंपनीचो. पूण हांव म्हगे ओन शिवून हांव घालता ड्रेस बीन. जित म्हूण सांगलो तेणी कांय केलें ना म्हाका. आणि आम्ही सॅलरीचे उलयल्ले, ती सॅलरी आमकां ती 15,000 पावना. कित्याक 15,000 आमकां कांयच जायना. फॅमिली आमकां त्रास जाता, हे त्रास जाता आमकां येवपाक वचपाक. जावं आमी 24 वर ड्युटी करता, एक जेवण भायर जेवचें पडटा, एक च्या भायर पिवची पडटा. ते आमकां दिसा 200-300 रुपया खर्च आसात. वयल्यान 200-300 रुपया उलोवन आमकां कांय फायदो ना. आमी 25 दिसा तेंचेर सॅलरी मागल्या आनी ताका डिमांड घातलो 40% आमकां वाडोवन दी म्हणून. आनी तेणें आमकां लेटराचें रिजन कांय धाडून दिलें ना. फकत कितें आमकां ते कितें इन्शुरन्स केला आनी कितें कोणाक कितले वाडयला ते 1,500, 1,200, 800 तेच दाखयलें तेणें. तेजे उपरांत कांय सांगना. आमी 2 वर्सां जाली जॉयन जाल्या. 2 वर्सां प्लस जाले आमकां. सो आमकां तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें पयलीं जेन्ना हांगा जॉयन जाल्ले तेन्ना आमकां आश्वासन दिल्लें तुमकां 22,000 सॅलरी मेळटली म्हणून. आनी एज पर तेंच्यांनी आमकां एक बारीकशी कॉपी दिल्ली. सो तेजेर तेंच्यांनी आमकां सांगलें की तुमकां अमकी सॅलरी दिता म्हणून. आनी त्या हेजेर आमी खंय तरी कामां आसले, ती कामां सोडून आमी हांगा बरी सॅलरी दिता म्हणून ह्या कंपनी फुडें आमी येयले. सो ह्या कंपनी फुडें येयले जाल्यार 1 वर्स जाताना आमकां कंपनीन आमकां एक्चुली आमकां जे कॉपी आसा म्हणल्यार मिन्स आमची हे रे एग्रीमेंट आसा तो तेणें आमकां पयलीं दिवना. जे आमचे हांगा रुल्स जो कितें आमी फॉलो करता, कितें आमी मस्ती करता, हें करता, अशें करून हॅरसमेंट करून आमकां तेंच्यांनी तेजे वयल्यान एक लिस्ट एक बारीकशी आमकां एक कॉपी हें केली की बाबा पॉयंट आवट केलें आनी आमकां तेणी 1 वर्सान तें दिलें. सो तेजे उपरांत आमकां कळ्ळें की बाबा हे हितूंक आमकां हो सॅलरी दिता म्हणटालो 22,000 तो आमकां तो दिना. तेणें आमकां दिता आसतना ग्रॉस सॅलरी दिली 18,000. तेणें आमकां एक दिसा येवन हांगा येवन सांगलां की एक्सप्लेन केलें ना की सगळे ड्रायव्हरांक बाबा तुमकां अशें. तेजे नंतर जे आमी एक 30 ड्रायव्हर सुमार घेतले तेणें. तेजे नंतर तेणें परतून आनी एक बॅच घेतली. कितें इश्यू केलो जाल्यार आमी ते काडटाय. हय, कितें इश्यू केलो जाल्यार ते आमकां काडपाक लागले. आनी तेणें सेकंड बॅच घेतली. ते सेकंड बॅची तेणें ठरयलें की ह्या ड्रायव्हराक 15,000 म्हणजे आमकां 18,000 ग्रॉस तांकां 15,000. आनी तितूंत भितर कॉम्प्लिकेशन केलें की आमी 31 दीस काम करता. 31 डेज जेन्ना येता पळय तेन्ना तो आमकां 30 दिसाचो पेमेंट करता. एक दिसाचो तो आमकां पेमेंट जेन्ना तो आमी जर तेका विचारपाक गेले जाल्यार तो म्हणटा तें सगळें हैदराबाद म्हणटा, आमकां कांय लागना म्हणटा. हैदराबाद सारकें मरे तुमगेलें. आनी आमी आतां हिंगा काम करता ते 2 बसी सॅलरी आहा. म्हाका सॅलरी आहा 17,171 रुपीज.
आणि दुसऱ्या थोडे आहा तांकां 15,000 काम सेम करता काम सेम आणि आम्ही बसीचे नायट आउट आसता आमी बसीचे नायट आउट आसता न्हिदता सगळें करता पूण आमगे कितें मागता तें आमकां केन्ना मेळना आमी जर विचारूंक गेले मागीर उलयता म्हणटा फोन जर आमी केलो फोन आमगे रिसीव करना मागीर आमी करप कितें बरोबर वाटेर आमकां कितें जर सांगलें आतां ह्यो इवी बस्यो आमी ह्यो व्हरना सुद्दां सांगलें घालता म्हणल्यार ते व्हरना सुद्दां ना पूण वाचता पूण ते बायक सुद्दां फुडें असल्यार कोण सायडी सरना ते आयकोपाकय येना व्हरून आणि मेंटेनन्स कांयच टॉयलेट सुद्धा बोललो ते सुद्धा कोण क्लीन करपा पळयना सगळें मागीर फाल्यां समज ड्रायव्हराक कितें जालें तेजेर कोण एक्शन घेतलो आता आमच्या ह्या डेपो भितर आमच्या हांगा डेपो भितर आता 3 टॉयलेटी तेंच्यान बांदून दिल्या पूण 3 टॉयलेटी भितर एकूच सद्या टॉयलेट चलता आणि ते बीन आमी सकाळ फुडें 7-7, 8-8 जाण लायनी रावन टॉयलेटी वयता टॉयलेट यूज करपा पडटा आमी तेंकां कितले फावटी सांगलें की बाबा हें तुमी काम मातशें करून दिया आमकां जाल्यार ते सांगता अप्रुवल धाडला कंपनी अप्रुवल जाय इवन आतां आमी 2 वर्सां काम करतात आमकां पब्लीक हॉलिडे दिनात सीक लीव ना कांय ना आणि हितून भितर आमी गाडी जर आतां कितें ब्रेकडावन जाली आनी हाडून दिली तेंच्या सारकी करा म्हणून ती गाडी ब्रेकडावन जाली जर काम करना ते ती काटाय दुसरो ड्रायव्हर येताय दुसरो ड्रायव्हर रस्त्यार वयता ते काटा बाई गाडी फोड म्हणून तो हाडून मागीर परतून तशें सांगता मागीर तेजेर काटा दुसऱ्या दिता अशें करून पूण मेंटेनन्स काय ना ह्या गाड्याक कांय ना आनी मेन म्हळ्यार तेंगे टायर पळोवपा ना आतां कितें टायर सामके सुळसुळीत ना म्हणटा कितें जाल्यार आणि जर कितें आमी मेंटेनन्स सारको करा म्हटल्यार ना पार्ट्स ना ऑर्डर येवपा जाय वयल्यान अशें करून उलयताय आणि आयचो एक काम बंद करपा स्ट्रायक म्हणल्यार आमी तांकां एक डिमांड केल्लो 25,000 आमकां इन हँड येवपा म्हणून तेजे तेंगे अजून कांय रिप्लाय ना ताका लागून आमी काम बंद दवरला जे पासून रिप्लाय येना त्या पासून आमी काम चालू करपा ना सपोज आतां जबाब दिता आमी रेडी आहा सगळे कामा वचूंक रेडी आहे आता रेडी कर फ्युचर लायफ ना 15,000 किती कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा स्टार्टिंग ते तरी वाडोवपाय न्हू कदंबाकूय 14,000 दिता म्हणटा ते कॉन्ट्रॅक्टर आमकां फाल्यां म्हणटाले 15,000 सॅलरी आमकां 2 जेवण जेवपा पडटा 2 नाश्ता करपा पडटा परतून 100 रुपया पेट्रोल घालून येवपा पडटा परतून काय उरना तितून सगळे बॉसाचे घालपा पडटा आतां नांवां तितले काम करता आमी लागीं तांकां 100 रुपया पेट्रोल आनी पयस 200 रुपया पेट्रोल 15,000 कित्याक परवडना 15,000 कित्याक परवडना घरा कडेन लायटी बील आतां सामकें इबाट येता ना बेश्टे चलयल्यार 700 लायटी बील येता उदका बील जाल्यार 300-400 रुपया येता यूज करना जाल्यार मागीर ते सगळे हे गॅसीचे जाले सगळे जाले 15,000 पावता 15,000 पावना प्लस आनी EMI आनी खंय कितें घेतल्यार ते EMI भरचे पडटा मागीर 2 जेवण भायर 15,000 कितें जाता कांय जायना 15,000 भायर रेंटान रावता जाल्यार 8,000 रुपया ते रेंटा फारीक करपा जाय हय सारकें आमी अजून पर्यंत गाडी म्हणटे बंद दवरूना आनी आमची सेव म्हणून आमी चलयल्या तरी काय आमकां सपोर्ट तेंगे ना मागीर आमी कितें करपाचें आणि मदीं कितें ते गाडी प्रॉब्लेम जाले तरी पूण आमी सांबाळून चलयताले आमी ते गाडी केन्ना वाटेर सोडूना वाटेर बंद दवरना वाटेर सुद्दां ब्रेकडावन जाली फोन केल्यार गाडी बेगीन आमगे हितून मॅनेजमेंट आहाय ते 2 जाण मनीस आमकां खबर आहा की श्रीकांत आनी पंडित आनी सिराज गांवस आणि आयज बसी सोडूनाय तुमच्यो आमी सोडोना रुटा गाडी चालू पळय रुटाक गेल्ल्यो ज्यो नायट आउट आहा पळय त्योच गाडी जेन्ना तेंचो रूट काबार जातलो तेन्ना ते भितर येतल्यो पण आयज अशे भायर सोडूना तूं कित्याक कित्याक तुमचे आतां पळयलें जाल्यार थिंगा कोण एकलो हिवी बस घेवन गेल्लो पूण तो ब्लू ड्रेस घालून गेल्लो ते तुमी ड्रायव्हर आनी वयल्यान ते सिव्हिलान गेला आनी ते कदंबा म्हणल्यार हे न्हू ते डिझेल गाडी चलयता गव्हर्मेंट ते गव्हर्मेंटाक प्रायव्हेट बसी पडून पूण ते आयज घेवन गेले तांकां ट्रेनिंग कितें आहा आयडिया ना कदंबाक तांकां अप्लाय केलें तांकां ड्युटी ना रे 2 ड्रायव्हर हांगा ड्युटी करतना आमचे 2 ड्रायव्हर एक्सपायर्ड जाल्ले आसात सो कंपनीन तांकां कितें तरी फॅसिलिटी दिवपाक जाय म्हळ्यार तेंची फॅमिली आतां आमी तेजेर आवाज काडलो जाल्यार ते म्हणटा कितें ड्रायव्हर सकाळी ड्युटी करून गेलो घरा तो वाटेर सांजे एक्सपायर्ड जालो ते आमकां लागना पूण अशें कशें जावपाक शकता तेणें कांय रिजायन दिवना कांयच ना तो ऑन ड्युटी गेला इवन ताका फाल्यां ड्युटी घातला जाल्यार ही तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू
जाल्यार हे आमकां सांगतना तुमचे खातीर आमी इन्शुरन्स दितले पूण केन्ना मोडतकूय आमी विचारपा येतले हांकां इन्शुरन्स दिता म्हणटा आमी गाडयेर मेल्यारूच फक्त गाडयेर मेल्यार ते जाल्यार चार ऑन ड्युटी आसा आमी घरा वयतात इवन ड्युटी येतात मागीर त्या लागना फक्त ते म्हणटात ऑन ड्रायव्ह म्हटलं पहिली कंपनी असली एंटरप्राइजेस आता ती प्रायव्हेट लिमिटेड जाल्या त्याचो आमकां अजून हे ना आता एग्रीमेंट 6 महिने झाले प्रायव्हेट कंपनी झाल्यात म्हणटा आमकां ते कार्ड दिता म्हणले हे दिता म्हणले काय ना पेमेंट स्लीप ना काय गाडयेन सुद्धा घेना. आतां सगळे आमचे गोंयकार भाव ग्रिवियन्सीस सांगताले आनी ते ग्रिवियन्सीस इतले आहले ते सांगून काबार जावपाना इतले ग्रिवियन्सीस आनी हांव नका ते कितकोन ओगे आहात ते तांकां एकूच हे सरकारान आनी एकूच हे तेंगेले कंपनीन बरेपण दिलां हें खंयच्याय तोंडांतल्यान आयकोंक येयना. 15,000च्या पेमेंटाक आतां एक गोंयकारपण एक बरो दिसून येता. आमच्या भावान सांगा ताका 17,000 आनी 17,000 हय हो पेमेंट आहा आनी दुसऱ्यांक म्हण तो 15,000 पेमेंट आहा. इंग तो म्हण आपल्या हांगान तांकां डिफरन्शिएशन होच हुस्को हेच तें गोंयकारपण एकमेकाचो हुस्को आसल्यारूच आमी जातले. गोंय साला गोंय आती भायर पडपा पावला. एक म्हाका एक भावाचो एक सेंटर हो कोट केला आपल्या 17,000 पगार कित्याक आनी तांकां 15,000 पगार कित्याक हें डिफरन्शिएशन कित्याक एकूच काम करतात चडसा वेरिएशन कांय ना जॉईन जाल्यार हो हुस्को एकमेकाचो आसपाक जाय. हेच तर आमचे मदीं आहा जाल्यार गोंय सांबाळपाक जातालें. इतले भावांचे इतले ग्रिवियन्सीस आहात कितें एक्सिडेंटल केस जाली तांकां कांयच फॅसिलिटीज ना कांयच एक बेनिफीट ना. हे 15,000 यांच्यांनी ह्या भुरग्यांनी आपलो घराबो चलोवपाक जाता. हो घराबो तुमच्यान चलोवपाक जाता. आमी तुमकां 15,000 दिले तुमकां चलोवपाक जातलो तुजे बायलेक भुरग्यांक आनी सगळे फॅसिलिटीज दिवपाक जातल्यो. हे सरकाराक हांव विचारता तुमी करून करून ते प्रायवेटायजेशन करतात आनी हेंच्यांनी कितें करपाचें. हेंचे फॅमिली तेंचे तरी पासून ते आपल्या फॅमिली हे चलयताले कितकोन चलयता म्हाका जाल्यार खबर ना. 15,000 हे आपल्याची फॅमिली कितकोन चलयताले हे म्हाकडे सांगपाक एक्सप्लेन करपाक जावपाना. आणि एक टायमार आमगेले मायनिंग चलताले तेन्ना आमी बरे खुशाल आसले. हे मायनिंग बंद केलें म्हणून आमी हिंगा पावले जाल्यार आमी हिंगा पावपाचे न्हू. आमचें मायनिंग बंद जालें म्हणून आमी येयले आनी हे आमी कदंबा म्हणून येयलेले हिंगचो येयले सगळें प्रायवेट काय ना गव्हर्मेंट काय ना. आता तो चार्जर बसयला चार्जिंग आमी लायता न्हू आमी ड्रायव्हर जावन लायता. फाल समज कितें इन्सिडेंट जालो थंय कोण भुरगो आसना पूण आमी लावची पडटा. फाल समज कितें जालें तेंय मेळपाना आमकां कित्याक आमी तितून सर्टिफाय नाही कितें आमचें काम न्हू. आतां आयज बसी भायर काडलो आहात सो हे सरकार कितकोन हेल्ड दिता लोकांच्या जिवा कडेन. ताणें सांगलां हे बसीचे हॉर्न सारकी चलनात मुखार तर बायक घेवन मनीस कोण वयता हॉर्न मारल्या ताका आयको येना तो सायडी सरपाक करना. ही परिस्थितीन हेसले बसीस हे रुटार चलयतात. आयची बसी हे स्ट्रायकार केल्यात म्हणून आयज ते कदंबाचे बसीस हाडून जे पळय डिझलाचे आनी बसीस चलयतात त्या ड्रायव्हरांक हे बसीस चलोवपाक लायल्या तेंच्यांनी विदाउट ट्रेनिंग तांकां कांय नॉलेज ना. तेंचोय लायफ रिस्काक तेंची फॅमिली रिस्काक आनी आमचो पेडेस्ट्रियन जे पळय लोकल्स जे रस्त्यान ड्रायव्ह करतात आनी रायड करतात तेंकांय कित्याक तांकां नॉलेज ना म्हणून ट्रेनिंग ना. हो सरकार आमच्या जिवा कडेन हेळटा कोणाक हाडटा आनी सोडटा आनी तांकां तेंच्या लायफ थ्रेटांक घालून तांकां बसी चलोवपाक लायल्या आनी तेंकां कितें तर जालें आयज ह्या दिसा तर तांकां कितें जालें हो सरकार जिमेदार आसतलो. कोणाचो लायफ तर गेला ते ट्रेन नासलेले ड्रायव्हरांक ट्रेनिंग दिनासलेल्या ड्रायव्हरांक तुमी बसी चलोवपाक लायता. कोणें कितें जालें हो सरकार जबाबदार आनी हो हेजो कदंबाचो कॉर्पोरेशनाचो हो आहा तो आमचो चेअरपर्सन उल्हास तेच तोंडांतल्यान जाल्यार केन्ना उतरूं भायर सरना. यू आर युजलेस. हांव सांगता तुका तूं एक युजलेस. तुम काडून हें प्रायवेटायजेशन केलें आनी गोंय काबार केल्लो आहा. आयज जाल्यार आमकां सीएमान एकूच भावना दाखोवन गोंयकारां बसत करून त्या प्रायवेटायजेशनांनी भायल्यांक घालतात. कित्याक ताका मोग आहा गोंयकारांचो न्हू. ताका मोग जाला भायल्यांचो गोरच्यांचो मोग जाला आसता ताका. गोवा मायल्स काडले कोणा दिले ते तुमकां खबर आहा. म्हादय आमची मायक काडून कोणा दिली ती खबर आहा. हे काडून कोणाक दिली ते खबर आहा. हे दर एक कंपनी आयज रस्त्यार हाडटा हो सीएम आनी हो गव्हर्मेंट. कित्याक ताका आमच्या गोंयकारांचो मोग ना आनी आमकां गोंयकार तेगे एकूच वन विजन आनी वन मिशन म्हणटा सरकाराचें आनी सीएमाचें गोंयकारांक काबार करतलो म्हळ्यार करतलो. आनी एकाच कारणाक लागून म्हणटा तो तांकां हे आमकां म्हणना तो भिवपाची गरज ना. वो भिवपाची गरज आहा म्हणटा तो ह्या बायल्यांक. हे बायले ताचे सोयरे आसतले हितून दुबाव ना
कित्याक हो सरळ दाखोवन दिता हेचे सोयरी म्हणून ते म्हादय इकले तेगेर कळटा तुवें कितें केलें तें हे ओला आनी सगळें प्रायवेटायझेशन केलां हे डबल ट्रॅक आनी सगळें तें निसंटन केलां तुका तरी गोंयचो मोग आहलो तूं हें करपा न्हू आनी हे आमचे भाव आज हिंगा स्ट्रायक करतात तेंगेर ही परिस्थिती येवपा न्ही कित्याक तुमी बरे आहलो जाल्यार लिडर करता क्रिएट बरोचो नेशन आनी बरो गांव जर जातली जाल्यार आमकां बरो लिडर जाय हेंची ग्रिवियन्सीस आहात तुमी तुमचे नदरे मुखार दवरचे आमी दवरल्यात आनी हेंगेलो प्रश्न आहा तो सुटावो करचो आनी त्या मातशा लोकां कडेन हेळनाका तुमी हेंचे कडेन हेळोना त्या ड्रायव्हरांक तुम नॉक जालोले तांकां कांय नॉलेज नासलोले ड्रायव्हरांक बसी चलोवपा लायले कितें जालें जाल्यार लोकांक सांगता गोंयचे जनतेक सांगता हो सरकार जिमेदार आसतलो आनी हो सीएम जिमेदार आसतलो आनी हेंगेलो कितें प्रश्न आहा तो सुटावो जावपाक जायो 15,000 न्हू तेंगेलो डिमांड आसलोलो तो 40,000 तो आनी व्हडली डिमांड न्हू 40,000 कांय 25 इन हँड अरे काय लॉज मरे हे लॉज सोडून त्या पासून सांगता 25 म्हळ्यार म्हाका म्हज्या तोंडांतल्यान सांगो लॉज दिसता 25,000 पासून कितें पूण ते गिन्यान आपले उजार करून तुमकां फकत ना म्हळ्यार 25 आमी ती पर्सेंटेज केल्या तेंकांय भावना 45 ते तुमकांय तेंकांय भावना म्हूण ते फकत ना 25 म्हणटा ना म्हळ्यार 50 आनी 60 म्हणपा ते आनी मेळोंकूच जायो फामील ना जाल्यार हेंच्यानी हें न्हू हेंकांनी फुडार ना हे 15,000 आनी 25,000 जोडून काजारांनी जा कोण आंकवार आय तेंच्यानी काजारूच जावपा न्हू हे 25,000 पासून काय ते बायले पोसू शकपाना ना भुरग्यां पोसू शकपाना आंकवार रावपाचे आनी हेच सरकाराक जाय ओके आणि दुसरी गजाल म्हाका एक सांगपाचें आसा जेन्ना मनीस ट्रेन आसना तेन्ना ताका जर गाडी घेवन जर रस्त्यार व्हेलो जाल्यार ताका एक्सिडेंटल ताका त्या गाडीची जर नॉलेज ना जाल्यार ताका एक्सिडेंटल कितेंय प्रॉब्लेम जावंक शकतात तो कोणाक मारूं शकता वा ती गाडी व्हरून मारूंक शकता तो म्हाका ह्या ड्रायव्हराक विचारपाक जाय बाबा म्हाका एक सांग तूं डिझल गाडी चलोवपाचो मनीस सारको उलय हा ही इलेक्ट्रिकल गाडीची तुका ट्रेनिंग आसा हय हय पूण आतां तुका ऑथॉरिटी आसा एज पर तांचे आतां ते स्ट्रायका गेला म्हणजे तुमकां तशें पयलें कॉन्ट्रॅक्ट तुमी सायन केल्लें की बाबा ना जर सपोज ते ना जाल्यार तुमकां ही चलोवची पडटली अशें इन रिटर्न तुमचे कडेन कितें आसा काय तुमकां जाय तशें ठोकतात म्हळ्यार हांगा नाल्यार समज जाल्यार समज ना तशें न्ही कितें आसता पळय कशें आसा तुमकां जेन्ना एक लायन सोडून दुसरी लायनी गेली ताजे नंतर एक बायलॉक्सा प्रमाणे हा बाबा तुका ते पयलीं ऑथरायज केल्ली उरपा जाय कळना अशें न्ही की फुटबॉला भशेन ह्या गोलींतल्यान त्या गोली धाडलो ना पूण तूं गव्हर्मेंट सर्वंट न्ही तूं गव्हर्मेंट सर्वंट आनी ही प्रायवेट जाली सो गव्हर्मेंट सर्वंटाक प्रायवेट जाता जर जाल्यार ताका ट्रान्सपोर्ट धरिल्लो हेजे ऑथॉरिटी लागता फास्ट फावट रस्त्याचेर गाडी जर तुवें जर मारली कळना तुका वा तुगेले गाडी कोण येतलो जाल्यार हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो हे तुका तांणी बरयन दिला बाबा आमी कदंबा कॉर्पोरेशन रिस्पॉन्सिबल आसतले एज यू आर द कन्फर्म स्टाफ ऑफ दीस तुजे कडेन आहा मागीर तूं खंयच्या रायटान ह्या गाडीचेर बसून हे चलयता तुवें पयलीं रिटर्न घेतला अग्री हांव कितें सांगता खंय हांव तुजी सेफ्टी लागून उलयता फाल्यां तुगेली गाडी लागली ते म्हणटले ही गाडी तुवें लायला तूं ही गाडी चलोवपा रायट ना तुजे कडेन रिटर्न काय ना सो त्या टायमार तूं तुका कसो डिफेंड करतलो पॉयंट कोणा सांगतो आ ना ते तुका पयलीं विचारपाचें कारण तुवें तो क्वेश्चन केल्ला न्ही तांकां खंयची गाडी व्हरना सांगूंक शकना ओके पूण कितें आहा ह्या गाडयेक गियर ना त्यो गाडी गियराच्यो सो कितें आहा की ओके ते थोडे ड्रायव्हर सांगतात तुमकां आमकां आपल्या ट्रेनिंग बी कांय ना म्हणून मरे तुका हा ट्रेनिंग हा ही गाडी चलोवपाक दिला इवी तुका हें दिला सर्टिफिकेट हा ऑथॉरिटी दिल्या सर्टिफिकेट दिल्या कांय ना बेश्टें ट्रेनिंग म्हणून तोंडान सांगपाचें बरें स्टार्ट मान वचतलो चल स्टार्ट मार तुगे चलू सो हे तुमी पळयतात ह्या कदंबा कॉर्पोरेशनाच्या डेपोच्या भितर जे चल्ला पळय न्ही तो एक खेळ चल्ला आनी ह्या स्टाफांचो पिळवणूक चल्ला अशा प्रकारे पिळवणूक
की मनशान मनशाची न्ही, मनशान जनावरांची म्हळ्यार करपाची न्ही. ह्या पद्दतीन हांगा मनशाची पिळवणूक एक मनीस करता, एक डिपार्टमेंट करता, एक ऑथॉरिटी करता, आनी हेका आमचो गोवा गव्हर्मेंट ताचो हाताचेर हात फोल्ड करून सुशेगाद बसून पळयता.